नमस्कार. एडोनच्या ह्याच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात साखळेचे भाजपा आमदार प्रमोद सावंत, एक यंग फेस विधानसभेतले आनी त्याच बरोबर खंय तरी मायनिंगाचो बोवाळ चलतना त्या बेल्टांतल्यान येतात. थंयच्या लोकां कडेन तांचो सद्दा संबंद येता आनी खंय तरी तांचेरय दिसान दीस प्रेशर वाडत आसा. काल सीईसी गोंया पावली तेन्ना तांचे म्हाऱ्याक जेन्ना ट्रकवाले गेले तेन्ना तांचे बरोबर आशिल्ले. सावंत, स्वागत तुमचें. म्हाका सगळ्यांत पयली गजाल सांगात, सीईसी मुखार कितें मांडलां म्हणणे आनी रिस्पॉन्स कसो आसा सीईसीचो? सीईसी मुखार तशें मांडपाक आमचे ट्रकवाले गेल्ले, बार्जवाले गेल्ले, आमचे पंचायत मेंबर्स गेल्ले, सरपंच गेल्ले, इवन दो कावन्सिलर गेल्ले आनी त्याच बरोबर मायनींग अफेक्टेडांतले बाजारकार गेल्ले. इवन दो द गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक, केपे अर्बन बँक, ज्यांच्यो गाडयो लोन्स आसा बँक, हे सगळे लोक गेले. जवळपास असे 8 ते 9 डिफरंट डेलिगेशन्स जे आसा हे सीईसी समोर आपले आपले म्हणणे इन रिटर्न तांच्या समोर दवरपाक गेल्ले. जेन्ना तांच्यांनी त्या भागातली परिस्थिती तांच्यांनी दाखयली, त्याच बरोबर तांच्यांनी ज्यो पेपर्स कटिंग्स जी पयर सुसायड केस जाली ती तांच्या समोर दवरली, तेन्ना तांचो एटलिस्ट सीईसी कमिटीचे आयकून घेवपाची परिस्थिती तरी आशिल्ली. तेंच्यांनी सगळ्यां कडल्यान व्यवस्थीत रित्या आयकून घेतला अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी दे आर पॉझिटिव्ह, म्हणजे डेफिनेटली तेंच्या म्हणण्या वयल्यान तरी अशें दिसतालें बाकीच्या सगळ्या लोकांच्या उलोवण्या सांगण्या उपरांत की दे आर एटलिस्ट दे आर हियरींग. आनी ताज्या उपरांत कितें हय लीगल मायनींग सुरू करपाचें अशें तांचें एकंदर तरी हाज्या वयल्यान दिसतालें अशेंच तांचें म्हणणें आसा. तुमी आतां त्या भागांतल्यान येतात आनी दर दिसा म्हाका दिसता तुमकां येवन लोक मेळटात. कितें आसा परिस्थिती? आयज आमी पळयता की हो बिझनस फाटले फावटी म्हणजे एप्रील मे उपरांत पूर्णतः ठप्प जाला. म्हटल्या उपरांत जून पासून आयच्या डेटीक ह्या भागात कांयच बिझनस ना. खुद्द जी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव रिप्रेझेंट करता ह्या सांखळी मतदारसंघांतल्यान ज्यो 6 पंचायती येता आनी 1 म्युन्सिपालिटी, जर ह्या 7य ठिकाणी मायनींग बिझनस मायनींग एक्टिविटी चलता. ह्या म्हाज्या मतदारसंघातले जवळपास 90% लोक जे आसा ह्या मायनींग एक्टिविटीचेर डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली डिपेंडंट आसात. आयदर कोण तरी मायनिंगात खंय तरी कामाक आसा, जॉब आसा, आयदर परमनंट आसूं किंवा तो टेम्पररी आसूं, अदरवायज दे हॅविंग द ट्रक बिझनस आसा, नाजाल्यार कोणाचो तरी टँकर बिझनस आसा, कोण तरी थंय कॅन्टीन चलयता, कोणाचे तरी मार्केटात च्याचे शॉप आसा. अशा रितीन सगळे जाण जे आशिल्ले ते ह्याच परिसरांतल्या ह्या सगळ्या बिझनसाचेर डिपेंडंट आशिल्ले. बट गेल्या जून म्हयन्या उपरांत आज तगत थंयसर कांयच मायनींग एक्टिविटी, म्हणजे आमी जेका म्हणटा की गव्हर्मेंट सर्वंट कामाक गेल्या उपरांत आफ्टर द 1 मंथ इज गेटिंग द सॅलरी, ताका पगार मेळटलो. बट जुना उपरांत आज आमी पळयता आतां जवळपास 6 म्हयने जायत येयले की तांकां सॅलरी हो प्रकारूच ना, किंवा ट्रककारांक पगार मेळूना आसत जाल्यार कामाक. आतां आमी पळयता की दिसान दीस नवीन संकटां ज्यो हे मायन ओनर्स जे आसा हे टेम्पररी आशिल्ले, प्रोबेशन पिरियडान आशिल्ले आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले, तांकां डायरेक्टली त्यांनी घरा धाडपाक सुरू केली. तेंच्यांनी ऑलरेडी घरा बसयले. त्यान भायर जे परमनंट एम्प्लॉईज आशिल्ले तांकां सांगलें तेंच्यांनी लीव घेयात, तुमचे कडेन ज्यो लीव आसा लीव घेयात. अशा रितीन तेंच्यांनी वेगवेगळे सुरू केल्यात. जे ट्रक तर कामूच ना तांकां, म्हणजे दे आर नॉट गेटींग अ सिंगल पै, तांकां कांयच पयशे गावना किंवा कांयच पगार गावना. लोक तुमकां जेन्ना मेळपा येतात ह्या दिसांनी, दर दिसांनी लोक तुमकां येवन डेलिगेशनां मेळटा, तुमकां वेगवेगळे लोक येवन बसतात, तुमच्या घरा भायरूय गर्दी आसता. लोक कितें सांगतात? लोकांचें म्हणणें आसा की जाता तितके बेगीन हे मायनींग सुरू जावपाक जाय. हे जर मायनींग सुरू जायना आसत जाल्यार आमचें जगप हें कठीण जातलें. कारण आमकां म्हयन्याक जो पेमेंट मेळटालो हो मेळपाना. त्या खातीर आमचो मार्केट एरिया चलची ना. त्या खातीर लिगल मायनींग किंवा इल्लिगल लोकांक पडिल्लें ना. बट तरी सुद्दां लोकांचें म्हणणें आसा की मायनींग एक्टिविटी आसा ती बेगिनात बेगीन सुरू करात आनी तो प्रयत्न करून ती सुरू जावची अशेंच लोकांचें म्हणणें आसा. तुमी कितें म्हणटात? लोकांक लिगल आनी इल्लिगल हाची पडिल्ली ना? लोकांक फक्त जगपाचें सद्या पयलीं पडलां? नाही, म्हाज्या म्हणण्यानुसार लोकांक लिगल आनी इल्लिगल कितें हें लोकांक कळना. लिगल कितें आनी इल्लिगल कितें हें गव्हर्मेंटान ठरोवपाचें आसा. त्या खातीर लोक थंय व्हेरीफाय करूंक पडना. हांव म्हणटा आमचो ट्रकवालो जर थंय माल भरता आसत जाल्यार तो लिगल काय इल्लिगल माल हो ताका खबर ना. खंयच्या तरी कंपनीन सांगलां आसत भरता ताका हांगासल्यान हांगा ट्रान्सपोर्ट करपाचें हें खबर आसा. त्या खातीर तें काम लोकांचें न्ही. वॉट इज द लिगल आनी वॉट इज इल्लिगल दॅट इज फायंड आउट, दॅट इज अ काम गव्हर्मेंटाचें काम आसा तें. त्या खातीर लोकांचें म्हणणें आसा काम सुरू करा, लिगल इल्लिगल कितें तें तुमी पळया अशें म्हणणें आसा लोकांचें. आतां जेन्ना तुमी मेळटात सीईसी एकवीसी सगळें, तुमची अपेक्षा कितें आसा? केन्ना म्हळ्यार तुमच्या भागांतले लोक कांयच बिझनेस एक्टिविटी नासतना मायनिंगाची कितले दीस सस्टेन करपाक शकतात? मायनींग भागांतल्यो कांयच एक्टिविटी नासतना लोकांनी आतां पर्यंत खंय तरी 6 म्हयने तग मारली. म्हणटा तशी चवथ सेलिब्रेट केली आनी ताज्या उपरांत जे कितें पयशे आशिल्ले फाटले सेविंग्स म्हण किंवा कितें आशिल्लें तांकां परत एवरी सिजना उपरांत आपलो ट्रक रेडी करपाक ते पयशे स्पेंड करचे पडटा. दे हॅव स्पेंडेड दॅट मनी. आनी 1 म्हयनो सुद्दां जर फुडें वचत जाल्यार लोकांक अक्षरशः
जगणें कठीण जातलें. आमी जेका म्हणटा की 2 टायमचें अन्न मेळप सुद्दां कठीण अशीच परिस्थिती आसा. कारण नॉट ओन्ली द ट्रक ओनर्स, आमी अजून एका कंपोनंटा कडेन पळयना की जे डेली वेजीसचेर जे 4,000 आनी 5,000 रुपयांक थंयसर जे म्हणटा डेली वेजीस काम करताले, जो म्हयन्याच्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर काम करताले, हे भुरगे घरा कडेन आसा. तशें जेन्ना आमी पळयता की अशी यूथ फोर्स जी आसतली, जवळपास जेंचे एज ग्रुप जो 25 to 40-50 ह्या एज ग्रुपांतले जे लोक आसा पळय न्ही, हे म्हाका दिसता देड 2-2 हजार तरी लोक आसतले एप्रॉक्सिमेट जर काडीत जाल्यार. आनी हेंकां हार्डली दे आर गेटींग अरावंड 5,000-6,000 थंय काम आशिल्लें म्हणून पगार मेळटालो. बट आज थंय काम नासत जाल्यार इतक्या लोकांनी जगप कशें, हो थंय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. म्हणजे तांकां म्हयन्याचें जर राशनींग हाडटले आसत त्या राशनिंगा खातीर 2,000 लोकांचे मुद्दो सादो आसा, तो म्हळ्यार सरकार तुमचें आसा आनी तुमचे कडेन ते आशेन पळयतात. तुमी कितें करतात? आमचो पुराय प्रयत्न आसा. खरें म्हटल्यार ही मायनींग सुरू जावपाक खरें जे पयलीं डिसिजन आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी घेतलेलें, जे टेम्पररी जेका सस्पेंड दवरलें आनी 6 ऑक्टोबराच्यान मायनींग सुरू जावपाचें आशिल्लें. कारण शहा रिपोर्ट प्लेस केल्या उपरांत तांच्यांनी हांगासले लिगलिटी आनी इलिगलिटी सगळी व्हेरीफाय करपा खातीर टेम्पररी मायनींग बॅन हाडलेलो आनी ताज्या उपरांत सगळें व्हेरीफाय करून 6 तारखेच्यान मायनींग सुरू करपाचें आशिल्लें. आनी तें सुरूय जातलें आशिल्लें. त्या खातीर आतां परत जे सुप्रीम कोर्ट डिसिजन जालें, जे सेंट्रलान इंटरफियरन्स केलें, हाज्या खातीर हो जो सगळो परिणाम जो आयज जाला आसत जाल्यार तेज्या खातीर आसा. परतूय आमचो पुराय प्रयत्न आसा सरकाराचो म्हणून किंवा आमदार म्हणून त्या भागाचो रिप्रेझेंट करता आसतना जे लिगल मायनींग जाता तितके बेगीन सुरू जावपाक जाय हाज्या खातीर सुप्रीम कोर्टा भितर तुमी किती भूमिका घेतले? कारण आतां बॉल तुमच्याय कोर्टान ना, बॉल तो केंद्र सरकाराच्याय कोर्टान ना, जो बॉल प्रॅक्टिकली सुप्रीम कोर्टान आसा. थंय तुमी आतां किती भूमिका घेतल्या? सुप्रीम कोर्टाची तांच्यांनी जी CEC कमिटी येयला ताज्या समोर तर सगळ्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलाच. त्याच बरोबर गव्हर्मेंट आपले इंटरप्रिटेशन्स जे आसा ते गव्हर्मेंटूय आपले फायल करता. त्याच बरोबर प्रायवेटली मायनींग डिपेंडंट लोक हांचेय बी फायल करचे हाज्या खातीर सगळ्यांच्यो सिग्नेचर्स कॅम्पेन जे आसा ते ऑलरेडी चालू केला आनी तेय बी आमी फायल करतले. कितली सिग्नेचर्स मेळपाक शकतात तुमकां? एप्रॉक्सिमेटली आमी म्हणटा आसतना म्हणटा की पूर्ण मायनींग बेल्ट जे 7 मतदारसंघ डायरेक्टली इफेक्ट जाता. बट हाज्या खातीर जवळपास आमी गोंयांतल्या 15 लाख लोकसंख्ये पैकी 5 लाख तरी लोक इनडायरेक्टली अफेक्टेड आसा. बट आमच्या अंदाजान 1.5 ते 2 लाख सिग्नेचर्स ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो वर्कर्स, ट्रक्स आनी हे ते सगळे म्हणून मेळटल्यो हाजी आमकां खात्री आसा. तुमी कितें करतले? 1.5 ते 2 लाख सिग्नेचर्स जेन्ना तुमी म्हणटात, ह्यो सिग्नेचर्स घेवन आर यू गोईंग टू फायल इंटरव्हेन्शन पिटिशन? इंटरव्हेन्शन पिटिशन फायल करपाचें आसा एज अ मायनींग डिपेंडंट म्हणून. सो लोक डिपेंडंट म्हणून इंटरव्हेन्शन पिटिशन फायल करतले? लोक फायल करतले. ही जाली एक लोकांची बाजू जाली. दुसरी येता ती राज्याची बाजू, ती म्हळ्यार अर्थवेवस्थेची. यू आर अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. कितें आसा परिस्थिती सरकाराची सद्याक? खंय तरी अशें दिसता की तुमी दीस मारून व्हरता कशें, जितली दीस वतात तितली दीस मारून व्हरतात. वॉट इज द रियलिटी? सरकाराची तशी आर्थीक परिस्थिती भक्कम आसा अजून सुद्दां. त्या बाबतीत म्हणजे भिवपाची अशी गरज ना. कारण सरकाराची प्रत्येक स्कीम किंवा प्रत्येक इम्प्लिमेंटेशन जे सुरू आसा, नो डावट मायनिंगांतल्यान आमकां मोठ्या प्रमाणात जो रॉयल्टी मेळटा आसली किंवा मोठ्या प्रमाणात जो रिव्हेन्यू मेळटालो सरकाराक, हो मोठ्या प्रमाणात मेळटालो. सो डॅट गव्हर्मेंटाक डेव्हलपमेंट वर्क म्हण किंवा ज्यो आतां सगळ्यो स्किम्स आसा ह्यो करपा खातीर खंयच म्हणजे थोडो लेगीत वेळ वयचो नाशिल्लो किंवा डेव्हलपमेंट आतां आसा तेच्या पेक्षा कितल्याशाच स्पिडीन चड मोठ्या प्रमाणात जाता आशिल्लें. डॅट इज ट्रू. कारण आमी पळयता आसतना रेव्हेन्यूवाचो गव्हर्मेंटाच्या विचार करता आसतना फक्त मायनिंगाच्या रॉयल्टीचो विचार करताले. बट त्याच बरोबर सरकाराक जे आमी म्हणटा की मोठ्या प्रमाणात गोंयांत टुरिस्ट रोड किंवा मायनींग हेच्या खातीर जे लोक येताले, ताका आमी टुरिस्ट जे मायनींग एक्टिविटी खातीर लोक येताले, तातूंतल्यान टुरिस्ट बिझनेस जातालो. आमी पळयता की डिझल जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात सगळ्यात जर मेजर पार्ट ऑफ डिझल वीच इज युजींग इन मायनींग, आनी तेज्या उपरांत जो वॅट गव्हर्मेंटाक मेळटालो तोय खूब मोठो वॅट मेळटालो. सो डॅट गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीत तसो मायनींग बेल्टांतल्यान सगळ्यात चड रिव्हेन्यू जो आसलो हो मायनींग इंडस्ट्री कडल्यान गव्हर्मेंटाक मेळटालो. सो डॅट आतां आसा तेज्या पेक्षा डबल गतीत गव्हर्मेंट आपलो डेव्हलपमेंट एक्टिविटी स्टेटींतल्यान करूंक शकताले आसता. एक गजाल तुमचे आरोप जाता ती म्हळ्यार तुमी जेन्ना इतली सगळी स्किमी अनावन्स केल्यो, सगळी भरमसाट सगळी योजनांची खैरात केली, सगळे जाण म्हणटात की तुमच्या सरकाराक खबर आशिल्ली शाह कमिशनाचो अहवाल येतलो म्हणून, मागीर तुमी इतली अति उत्साही कित्याक जाले? तुमी इतले सगळे पयशे खर्च करपाच्योच गजाली कित्याक केल्यो? आफ्टर ऑल जेन्ना आमी प्रॉमीस केल्ले लोकांक की लोकांक दिता म्हणून सांगलेलें, सो डॅट तितूर अति उत्साहाचो प्रकार आमी इलेक्शना पयलीं लोकांक सांगलेलें की 1 तारखे दीस पेट्रोलाचो रेट कमी जातलो. सो डॅट वी हॅड प्रॉमीस फॉर द पीपल. सो ते आमी हें केलें म्हणटा तशें. आमी लाडली लक्ष्मी येवजण
ही अस्तित्वात हाडटा म्हणून सांगलेलें. शेवटी आमचें गव्हर्मेंट आहा दीस इज अ प्रॅक्टिकल गव्हर्मेंट. आमकां लोकांक फटोवपाचें ना. जी गजाल आमी सांगल्या ती गजाल आमी करतले. त्याच पद्दतीन आमी केल्ली आसा. हेतून अति उत्साह असो कांय ना, कारण आमी जे लोकांक प्रॉमिस केला त्या लोकांक आमी दिलां. ताच्या खातीर खंयसर आमी कमी पडूंक ना. एक जेन्ना जाता तुमी सगळे जाण मायनिंग एरियेंतले आमदार सद्याक उलयतात उघडपणान, कांय गजाली प्रखरपणान मारतात. लोक आनी स्पेशली पर्यावरणवादी जे आसात, पर्यावरण मोगी जे आसात, तांचे कडच्यान जो आर्ग्युमेंट येतात ते म्हळ्यार तुमी खंय तरी मायन ओनरांचे हस्तक जाल्यात आनी तांची बाजू सरकारा भितर रावन तुमी मांडपाक सोदतात. बिलकुल ना. हो आरोप ह्या आरोपाचें हांव खंडन करता. एक म्हणल्यार पयलीं हांव सांगतलों की मुळात हे जे मायनींग लॉबी जी आसा, आमची जेन्ना शेतां आसतालीं तेन्ना आमीच मुळात ह्या मायन ओनरां कडेन झगडटाले. पण आमी पळयता की आमची शेतां जी आसा ही नश्ट जायत गेली, ह्या मायनिंगा खातीरूच नश्ट जायत गेली. ताज्या उपरांत खंय तरी आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें हेज्या खातीर आमी झगडत गेले. पण तेज्या ऐवजी तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेशन म्हणून खंय तरी एक ल्हानशें कॉम्पेन्सेशन दिलें, बट तेंच्यांनी बिझनस दिलो. सगळ्या लोकां खातीर बिझनस दिलो. आमी शेतां वयल्यान त्या बिझनसाचेर डिपेंडंट जाले. आनी शेवटी आज आमी पूर्ण लोक जे आसा ह्या मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा. तेज्या खातीर आमी हेंच्या पर्यावरणवाद्यांचें तशें म्हणणें आसा की आमी मायनवाल्यां खातीर झगडना, आमी थंयसर आसलेल्या लोकां खातीर झगडटा. तर तेंच्यांनी मुळात पळोवचें, तेंच्यांनी स्वता हे पर्यावरणवादी आसा पळय न्ही, हेंच्यांनी ह्या मायनिंग बेल्टांत भोंवून पळोवचें थंयसरली परिस्थिती कितें आसा ती. आनी जर थंयसरले जे परिणाम पर्यावरणाचेर जे परिणाम जाता आसत ते डायरेक्टली आमच्या लोकांचेर आमच्या परिणाम जाता आसत जाल्यार आमचे लोक फेस करपाकय तयारी आसा. नो डावट हेजो जर इन लॉंग रन इफेक्ट जातलो आसत जाल्यार तो खूब मागीर बाकीच्या लोकांचेर जातलो, बट पयलीं थंयसल्या लोकांचेर जातलो. बट तेचे लोक फेस करता आनी लोकांची फेस करपाची तयारी आसा. थंयसर रावन सुद्दां त्या पर्यावरण रावन सुद्दां लोकांनी कोणीच आज पर्यंत मायनिंग एक्टिविटी नाका अशें म्हणूंक ना. पण मायनिंग एक्टिविटीचेर खंय तरी कंट्रोल आसचो म्हणटलो, कारण धूळ मोठ्या प्रमाणात जाताले, बाकीचे सगळे मोठ्या बट ते कित्याक हाजी आमी कारणां पयलीं सोदून काडपाक जाय. ती काडूंक ना हें म्हत्वाचें आसा. कारण एक सुद्दां मायनिंग बेल्टांत म्हाका दिसना लोक कोण 1-2% सुद्दां लोक अशें मेळचे ना की बाबा मायनिंग एक्टिविटी तुमी करूं नाका म्हणून सांगपी कोणूच लोक मेळचे ना. कारण प्रत्येकाक खबर आसा की ह्या मायनिंग एक्टिविटीचेर आमी डिपेंडंट आसा, कारण सगळे लोक थंयसले जे आसा हे डिपेंडंट आसात. पर्यावरणवाद्यांचो मेन मुद्दो आसा की तुमचो वाठार वाचचो म्हूण ते झगडटात आनी तुमीच तांचे बरोबर रावना. आमचो वाठार वाचचो म्हणून हे जर तेंची परिस्थिती आसत जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी सिटीन रावचें आनी तेंच्या मुळात येवन थंय रावचें. तर म्हाजें जाल्यार म्हणणें तेंच्यांनी थंय रावचें घर बांदून, कारण आमी ज्या जाग्यार रावता थंय रावन पळोवचें, तांकां रावल्या उपरांत कळटलें. आनी वाचोवपाक जाय आसत पर्यावरण जर थंयसलें वाचूंक जाय जाल्यार थंयसलो मनीस पयलीं जगूंक जाय. मनीस जगल्या उपरांतूच पर्यावरण खंय तरी सांबाळटलो. थंयसर जे पर्यावरणाचें आयज जतन केलें, आयज झाडां लायल्या, बाकीचे माड लायल्या, केळी लायल्या, ह्या थंयसल्या लोकांनी लायिल्ली आसा आनी थंयसल्याच लोकांनी पर्यावरणाचो सांबाळ केला. थंयसलें उदक नश्ट जाता आसत जाल्यार आमीच झगडटा मायन ओनरां कडेन. उदक आमच्या शेतांक जाय म्हणून आमीच अजुनूय उदक सेव करपाक जाय. थंयसर आसत जाल्यार ल्हान ल्हान जे डॅम बांदपाक जाय, हें करपाक जाय. पर्यावरणवादी येयना थंयसर बांदपाक, आमचे लोक बांदता, आमचे शेतकरी करता थंयसर काम. तेन्ना पर्यावरणवाद्यांनी आमच्या वांगडा झगडच्या पयलीं आमच्या लोकांक पयलीं विश्वासान घेवपाक जाय, मागीरूच आमच्या लोकां खातीर झगडचें. हांव म्हणटा जर PIL फायल करता आसत जाल्यार थंयसल्या लोकांचो इंट्रस्ट कितें हो पयलीं पळोवचो. थंयसले जर 100% लोक जर सांगता आसत अवर मेन इंट्रस्ट इज इन मायनिंग, जाल्यार आमी मायनिंगाच्या अगेन्स्ट ना. तेज्या खातीर त्या लोकांचो इंट्रस्ट समजून घेतलो आसत जाल्यार त्या लोकां मदीं पयलीं वचपाक जाय, त्या लोकांक पयलीं समजून घेवपाक जाय. तुम्ही पर्यावरणवाद्यांनी फायल केल्ल्या पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशनाक पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन माननात? बिलकुल ना. म्हाजें जाल्यार म्हणणें आसा, कारण पब्लीक जर आसत जाल्यार थंय रावता तो पब्लीक आसा. कारण शेवटी ज्या बेल्टांत रावता त्या लोकांचो विचार विश्वासान घेवपाक जाय आसले. त्या लोकांक कोणी विश्वासान घेतले काय कितें पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन फायल करता आसतना? आयज ते लोक सगळे परत आसत तशें तेजेर इंटरव्हेन्शन घालपाक रेडी जाल्ले आसा. मागीर ते कित्याक जाले तर? आनी ह्या अगेन्स्ट ह्या सगळ्या आमकां लिगल मायनिंग जाय म्हणून सगळे सायनी मारता आसत. मागीर हे तशें पळयत आसत त्या लोकांचो इंट्रस्ट कितें हें आमी पयलीं पळोवपाक जाय. तुमचें म्हणणें कितें की पर्यावरणवाद्यान तुमचे वाटे येवपच न्ही? पर्यावरण अशें म्हणना आमी पर्यावरणवाद्यान आमच्या वाट्याक येवचेच न्ही, पर्यावरणाचें जतन करचें, बट त्याच बरोबर थंयसल्या लोकांचें जतन जावपाक जाय. लोकांचें आमी अशें म्हणना की तुमी आतां सडनली जर मायनिंग बंद केलें आसत जाल्यार लोकांनी जगचें कशें.